प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 19-20 वोड 3 ते 12 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्सेस 3 to 12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. फारिझेव ताचेशी आयले आनी ताका कोसाक लावंक तांणी विचारले, कसलेय कारणाक लागून गोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें असो जबाब दिलो. सुरवातेक देवान तांकां केली, तांकां दादलो आनी बायल केली. आनी ताणें म्हणलें, ह्या पासत मनीस आपले आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पत्नीक एकटवतलो आनी दोगांय एक जातली. अशें तुमी वाचिन आसलां? म्हणटोच ती आनीक दोगां न्हय पूण एक. हे पासत देवान जोडलां ते मनशान दोशी करूं नये. तांणी ताका विचारले, कोण आपले पत्नीक सोडून दिता जाल्यार तिका घटस्फोटीचें पत्र दिवन सोडची म्हूण मोइसेसान हुकूम घाला, ताचें कारण कितें तर? ताणें जाप दिली, तुमच्या काळजाचे निबळसाणेक लागून मोइसेसान तुमच्या पत्नीक सोडून दिवंक तुमकां रजा दिली. पूण अडंबार्थान अशें न्हय आसलें. तर हांव तुमकां सांगतां, समोर तिचेर आड लग्ना संबंदान जे तेल्या कारणां बगर कोणूय आपले पत्नीक सोडून दीत आनी दुसऱ्या कडेन लग्न जायत तो परद्वार करता. ताच्या शिसांनी ताका म्हणलें, आपल्या पत्नी कडेन दादल्याची परिस्थिती अशी जायत जाल्यार लग्न जायनासतना रावल्यार अदीक बरें. पूण ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें मांडून घेवंक सगळ्यांच्यान जायना. जांकां देवान हें देणें फावो केलां तांच्यानूच जाता. आवयच्या कुसव्यांत तावन इजडे जल्मलेले आसात आनी मनशांनी केल्ले इजडे आसात. आनी सर्गीच्या राजाक लागून आपणाकूच इजडे करून घेवपी आसा. मांडून घेवंक जाता तांणी हें मांडून घेवचें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तेतून जेजू आमकां शिकोवन दिता की काजाराचो संबंद जो आसा तो देवान जोडला. काजाराचो साक्रमेंत देवान जोडला. म्हणजे आमी समजता की काजाराचो जो मांडमेंत आहा हो काजाराचो जो आमी कितें म्हणटा ते भाशेन की कावनेंट करता. भाव भयणीनो, हें जें काजाराचें जें कावनेंट आमी करता हो ताका आमी म्हणटात मांडमेंत जो आमी जोडटा तो कावनेंट देवान जोडला. म्हणजे जेन्ना एक दादलो आनी बायल देवाशी येतात देव तांकां एक करता. आनी देवाचें उतर आयज सांगता आमकां की जें देवान घडलां, जें देवान एक केलां तें मनशाक करूंक जायना. म्हणटच आयज जेजू कितें म्हणटा तीं दोगां जाणां न्हय, तीं एक जातात. आनी तो म्हणटा ह्या पासत देवान जोडलां तें मनशान दोशी करूंक जायना. कितें दोशी करूंक जायना? एका लग्नाक दोशी करूंक जायना, एका दादल्याक आनी बायलेक दोशी करूंक जायना. पूण आयज भाव भयणीनो, आमी जेन्ना 2000 वर्सां जावन हें शिवर्तमान आयकता, संवसारांत कितें घडटा? संवसारांत पयलें एक दादलो आनी बायल लग्न करता. ताजे उपरांत थोड्या म्हयन्यांनी थोड्या वर्सांनी तो दादलो एका दुसऱ्या बायलेशी लग्न करता. बायल दुसरो आतां पळयता की आपलो घरकार तो ना म्हणून आतां जी ती नोको जाल्या ती रडोन आपली ती दुकां सारयता. आनी तेन्ना कितें घडटा? हो जो साक्रमेंट जोडलेलो त्या दादल्यान तोडला, बायले बरोबर घडोवंक शकता. कितले फाटी बायल सोडून वता घरकाराक आनी दुसऱ्या दादल्याशी संबंद दवरता. तर आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां कितें सांगता? तो म्हणटा ह्या पासत म्हणटा देवान जोडलां तें मनशान दोशी करूंक जायना. म्हणजे कितें भाव भयणीनो? आमच्यान काजारी जिवीत तोडूंक जायना. जेन्ना देवान जोडलां म्हणजे मनशाक तें तोडूंक जायना. पूण आयज कितें घडटा? थोडी जाग्यार इग्रोज मात तूं आमकां आदार करता हें काजारी जिवीत तोडपाक. भाव भयणीनो, हें सजमणी आमकां मेळ्ळ्या जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? लग्न करच्या पयलीं सजमणी घेवंक जाय. कितें आमी वेताव तें
एक पाटी आमी सजमणी घेनासतना लग्न करतात आनी ताचे उपरांत आमी 2 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी थोड्या वर्सांनी आमी ते तोडटा आमी कोणाक दुखयता देवाक दुखयता कित्याक देवान गोड केलां तें देवान गोड जोडलां तें आनी देखून भाव भयणीनो आमच्यान केन्नाच एक लग्न कोणाचें काजारी जिवीत तोडूंक जायना कोण येता कोणाच्या मदल्या काजारी जिवितान तो देवाचेर आड येता अजून पासून लोकांक सजमणी मेळोंक ना जेन्ना कोण एक दादलो आनी बायल काजार जाता आनी कोण दुसरी बायल दुसरो एक दादलो त्या काजारी जिवितान येतात ती नकळत की देवाचेर आड येतात पूण भाव भयणीनो जेन्ना आमी समजा आमी गेल्यान आनी त्या संबंधांनी पडल्यान आयज आमी देवाचें भोगसणें मागुया आनी म्हणुया सायबा म्हाका सजमणी नासली हांव म्हज्या बायलेचेर आड गेलो हांव म्हज्या घरकाराचेर आड गेलो हांव म्हज्या काजारी जिवीत तोडून दुसऱ्या बायलेशी दुसऱ्या दादल्याशी संबंद जोडलो पूण देवाचो मोग देवाची काकूट इतली व्हडली भाव भयणीनो जेन्ना तुमी ह्या वेळार आयकतात देवान जें घडलां कोणाकूच तोडूंक जायना आमी देवाचें भोगसणें मागुया जेजूक सांगुया वय सायबा तुजो मोग तुजी काकूट व्हडती म्हूण आयज आमी आमचो संबंद तोडला जाल्यार आमी देवाचें भोगसणें मागुया पुत्तून आमच्या घरकाराशी या पुत्तून आमच्या पुतनीशी येवया आनी हो काजाराचो साक्रामेंट जो देवान जोडला जे देवान घट केलां देवान एक केलां तें आमी केन्नाच तोडूंक फावना आनी आयजतान आमी एकामेकाशी रावुया ह्या कसलेच त्रास आसा कसलीच आडकोळ आसा जेजू कडेन या आनी जेजू आमकां तो आदार आपली कृपा आपलो मोग दाखयतलो आनी आमच्या काजारी जिवन कसली आडकोळ आसली जाल्यार ताजी कृपा ताजी मोहिमा आनी चड करून ताजी जाणवाय आमचे भितर व्हांवतली आनी आमकां तें काजारी जिवीत बरे भाशेन क्रिस्ती जिवीत क्रिस्ता भाशेन क्रिस्ताच्या मांदा बडबडे चलोवपाक आमकां तो आदार मेळटलो आनी ताची कृपा मेळटली आयज भाव भयणीनो ह्या उतराचे आमी खेरीत भाशेन नियाल करुया जी कोण अजून काजारी जिवीत सारतात अजून तोडूंक ना पूण चिंतात की हें देवान घडलां आनी जे लोकांनी तोडलां मोडलां आनी फुडें गेल्यात आयज देवाचें भोगसणें मागुया पुत्तून येवया आमच्या काजारी जिवितान भोगसणें मागून देवाचें कित्याक ताजी काकूट ताजो मोग सावना व्हरतो जे आमी चूक केल्यान तो आमकां भोगसणें दिवपाक तयार आहा पूण हो निचो करून आमी परतून या आनी आमच्या काजारी जिवितान आमच्या फामिलींक घट करपाक आमच्या भुरग्यांक घट करपाक आमी देवाचें भोगसणें मागून आयज परतून हो साक्रामेंट जो जोडला जो देवान एक केला तो परतून आमी जिवंक आनी खेरीत भाशेन देवाक आनी आमच्या जेजूक आपली एके भाशेन गोवायकी रावपाक आमच्या काजारी जिवितान आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडवणदारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फामिलीक हांव आवडटा